सूर्य रिस्टार्ट रीजनल गेलो गेलो सकल गया Good morning and a warm welcome to everyone here. It's a great honor for me to induct today the former ex-mayor from Panjim, Mr. Uday Madkekar and his team, all the ex-corporates of Panjim, and I welcome all the renowned and honorable members here. Our Girish Chodankar, the president, and Mr. Divanga Kamal, the CFP leader, Mr. Furtado, Suren Furtado, he is the ex-mayor, and all the Mr. Aris Ghosh, he is also joined Congress. District President Mr. VK, our councillor from Panjim, and the block president Mr. Joel Andrada, and all the members here present, honorable members. I would like we request our North District President Vijay BK to induct Uday Madkekar. मासे हेडेड पोया वाढलेले रे ನಂದಿತ್ತು ತಾಣ ಮಾಡಿದ ಸುವೇರ್ ಘಾಟ हाँ झाले झाले नंदेश Also joining our party today are ex-corporator Regina Almeida. I request our president to welcome her.
मिलिंद शिरोडकर. Also joining us is another ex-candidate, Vyas Chodankar. Request the president to welcome him. पुढे पळ पुढे पळ Anybody else? Not yet. Okay. I'll request CLP leader to address the gathering. गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाय BJPK संगीता परब एल्विस टॉमी आणि पणजेचो हांव सगळ्यात पयलीं पणजेचो माजी मेयर आणि ताजे सगळे वांगडी काउन्सिलर्स एक्स काउन्सिलर्स बाकीचे ताजे सपोर्टर्स आणि ते सगळ्यांचे काँग्रेस पक्षा भितर हांव तांचें स्वागत करता. तांकां हुंदुणीत एकार येवकार आमी पळयलें की काल बापटोनी पणजेचो एक्स मेयर हो काँग्रेस पक्षा भितर सरलो. ताजे फाटल्यान बाब समीर वळवयकार होय काँग्रेस पक्षा भितर सरलो. आनी आतां ह्या त्या दिसांनी खूब जाण जॉयन जावपाचे आसा. गोंयभर एक वातावरण जाल्लें आसा की लोकांक जाय काँग्रेस पक्ष परतो सत्तेर आयिल्लो. सगळे कडल्यान लोकांचे ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळटा म्हणजे आमी आतां सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक वतात ज्या ज्या भागांत आमी वतात त्या भागांतल्यान जो एक आमकां वर्कर्सां कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा म्हणजे वर्कर्स आमचे सगळे जवळ जवळ चार्ज जाल्ले आसा अशें वातावरण पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका खात्री आसा की हळू हळू गोंय राज्यांत काँग्रेसचो वेव तयार जावपाक लागला आनी तो जर वेव तयार जालो जाल्यार मागीर आनीकय खुबशे जाण येवपाक सोदतले. हांव लोकां कडेन उलयतां. लोक सगळे कडेन आज बेजार जाल्ले अवस्थेंत आहा. लोकांक चेंज जाय. लोक म्हणटा 5 वर्सां तुजें सरकार पळयलें काँग्रेसचें सरकार दिगंबर कामतीच्या नेतृत्वा सकल 5 वर्सांचें पळयलें आनी आतांचे बीजेपीचे 10 वर्सांचें सरकार पळयलें. Congress government of 5 years was for prosperity, whereas BJP's government for 10 years was for poverty. लोकांक गरीब केले. बारीक मनशाच्या हातांतले पैसे काढले. काँग्रेसच्या सरकाराच्या वेळार बारीक मनशाच्या हातांत पैसे आयले. वेगळे इंडस्ट्री चलताल्यो. वेगळे सेक्टर चालू आशिल्ले. टॅक्सीवाले रिक्षावाले मोटरसायकल पायलट हे सगळे खुश आशिल्ले. आज हे टॅक्सीवाले मोटरसायकल पायलट रिक्षावाले आज सगळे बाबडे बेजार आहा कारण तांच्या हातांत पैसे ना आणि सरकार तांकां कांयच दिना. आणि अशा परिस्थितीत लोकांक आज दिसता की एकच पार्टी जी सरकार आल्यार आमकां सारवार करपाक शकता हातूंतल्यान ती म्हणजे काँग्रेस पार्टी. आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांनी ठरयल्लें आसा निर्णय केल्लो आसा की गोंयांत जर परत सत्तेर हाडटलो जाल्यार त्या काँग्रेस पार्टीकच सत्तेर हाडटलो. ह्या सरकाराचे दीस आतां भरिल्ले आसात. 3-4 म्हयने उरले आसा. आता कितें नवीन कितें हे काढून ते लोकांक हे करपाचे प्रयत्न करतात. पूण लोक आज भुलपाच्या मुडांत ना. लोक खंयच्याच परिस्थितीत कितलीय बंडाला मारली कितेंय केलें की लोकांचो विश्वास ह्या सरकारा वेलो गेल्लो आसा. ह्या सरकाराचेर लोकांचो पब्लिकाचो प्रजेचो आज विश्वास ना. आणि लोकांक दिसता की आमचे सरकार काँग्रेस पक्षाचे सरकार जर गोंयांत परते येयत जाल्यारच बारीक लोकांक न्याय मेळपाक शकतलो अशें एक लोकांचे सर्वसाधारण मत जाल्लें आसा. हांव उदय मडकेकार आनी ताचे सगळ्यांचे आज स्वागत करता. म्हाका खात्री आसा की जे आमचे आतां खुबशे लोक जॉयन जातात हातूंतल्यान काँग्रेस पक्ष आनीक मजबूत जातलो. एक मेसेज अक्रॉस द स्टेट वतली. येता ते दीस हे काँग्रेस पक्षाचे दीस आसा अशी मेसेज सगळे कडेन वतली. आणि परत एकदा तांचे स्वागत करता आनी देव बरें करूं. Before we move ahead,
On behalf of the Congress Party, I like to wish our former Mayor Uday Matkekar a very happy birthday. I'll request our State President Girish Chodankar to address the gathering. पणजी ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन आयोजित केल्ले हो प्रोग्राम तितूंत आयज उदय मडकयकर आनी तेजी टीम सगळी ताका आमी आयज इंडक्ट केल्ले आसा त्या फंक्शनाक हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत हांगा हजर आशिल्ल्यो आदल्यो केंद्रीय मंत्री आदल्यो स्टेट मिनिस्टर संगीताबाई परब हांगा हजर आशिल्ले आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विजय विकेंग हांगा हजर आशिल्ले बाब एल्विस गोम्स आमचे पणजेचे सिनियर लिडर कॉर्पोरेटर एक्स मेयर सुरेंद्रबाब पुरताट पणजेचे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि कॉर्पोरेटर बाब जॉयल आमचे दुसरे एक्स कॉर्पोरेटर आणि काँग्रेसचे आणि पणजेचे लिडर बाब मिनिन डिक्रूज आमचे सांताक्रूजचे लिडर बाब रुडॉल्फ हांगा हजर आशिल्ले आमचे काल जॉईन जाल्ले अनेक मेयर आणि तालिगांवचे आमचे नवीन काँग्रेसचे लिडर बाब टोनी आणि आयज उदय बरोबर जॉईन जाल्ले माझे मित्र बाबा मिलिंद शिरोडकर बाय शेतीना तसेच हांगा हजर आशिल्ले बाकीचे आमचे सगळे लिडर्स महिला काँग्रेसच्यो बाय मुक्तामाला हांगा आमच्यो दुसरी महिला लिडर्स आणि जे वेगळे वेगळे लिडर आनीक हेर मेज कारभारी जे उदय बाबा बरोबर जॉईन जातात आमचे सोशल मिडियाचे बाब वाल्दमीर पुरताट आणि जे बाकीचे जागो न पावन आमी तेंची माफी मागता की सगळ्यांक हांगा आमी अकोमोडेट करपाक शकना जशें काल आमी उलयताले बाब टोनीच्या एंट्री टायमार की एक वेगळो मूव पणजे तालिगांव हांगसरल्यान एक सुरू जाल्लो आसा एक वेगळो बदलो पणजेकार आनी तालिगांवाचे लोक घेवपाक सोदता आनी ती चिंगारी जी पेटलेली जवळ जवळ 7-8 म्हयने ती सुरू जाल्ली आसा आनी ती सगळ्यांत चड पावली जशें काल सांगलेलें की जेन्ना एक फॅमिली 2 हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन राज्य करता आनी परत जो एक मेयर आशिल्लो त्या मेयर करपाक सुद्दां आज तांकां एक दुसरो कॉर्पोरेटर कोण मेळना मनसुरात फॅमिली सोडून सो तेजे नंतर मनसुरातान स्टेटमेंट केलें की हो सगळो तालुकाच कॅप्चर करतले म्हणून म्हणजे जशें तालिगांव हें करतले तशेंच सगळे आख्खो तालुका आनी तेजे नंतर एक वेगळी भावना जे लोकांची दुखवल्यो सगळ्यो लोकांचो सगळो सेल्फ रिस्पेक्ट जो हारलो ह्या तालुकान तेजे नंतर एक वेगळी चिंगारी स्प्रेड जावपाक लागली तालिगांव आनी पणजेच्यान ती सुरू जाली आनी ती स्प्रेड जायत गेली आमचे ह्या सगळे मतदारसंघाचे 5 मतदारसंघाचे लिडर्स आयज एक जाल्ले आसा आनी तितून कालच्या टोनी बाबाचे जॉईन जावन आमचो तालुका आनीक स्ट्रॉंग जालो आनीक आयज बाबुदय आनी तेजे सगळे वांगडी आनीकूय जॉईन जावपाचे आसा तातूंतल्यान तालिगांव आनी पणजे हो जेन्ना सामको काँग्रेस पक्षाच्या स्ट्रॅटेजीक दृश्टीन ह्या 2 मतदारसंघाचेर काँग्रेसचो झेंडो लागप तातूंतल्यान गोंयभर एक वेगळी मेसेज वयता कारण अशें दिसता की मनसुरात आसा म्हणल्यार सगळें कितें हें जाता पूण हांगा मनसुराताक चॅलेंज करपी पणजेकार तालिगांवकार सगळे जागृत जाल्ले आसा तांचे खंय तरी आत्मसन्मानाक हादरो गेल्लो आसा आनी ह्या हितूंक आमकां बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचो वेलविशरांचो खूब आदार मेळटा आमकां ते सांगता तुम्ही जो एक बदल घडोवपाक सुरू केल्ले आसा पणजे तालिगांवान हे आमचे तुमकां शुभेच्छाय आसा आनी सपोर्टूय आसा सो आमी मागतात तालिगांव पणजे ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकां कडेन की हे जे मनसुरात आनी तांचे
जो कंपो आसा तो वेगळे वेगळे रुमर्स स्प्रेड करून कोण येता तांकां डिमोलेशन लोकां भितर दुबाव घालपाचे प्रयत्न करतात तांकां शह दिनाकात आमच्यो सगळ्यो प्रिकॉशन कारण हेजे पयलीं आमी धोको खूब खाल्लो आसा हांचे कडल्यान आमी खंयचेच चान्स कशेंच घेवपाना लोकांनी हिशेब लावचें की आमी सगळे एक जावन ह्या दोन्ही मतदारसंघाक आमी फायट दितले आनी दोन्ही कडेन तालिगांवां काँग्रेसचो आमदार परत येतलोच हितून मात्सूय दुबाव ना पणजेकूय परत जो बाय इलेक्शनाक काँग्रेस आमदार जो जिखलेलो ह्या फावटी परत ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसचो आमदार पणजे परत एकदा काँग्रेसचो झेंडो पणजेन लायतलो आनी याद करून दिवपाक सोदता हांव बाबूश मनसुरादार तुवें लोकांक प्रॉमिस केल्लें की घराघरांनी जॉब दितलो 100 दिसांनी काजिनो काडटलो अश्यो कितल्योश्योच घोशणा तुवें केल्ल्यो मॅनिफेस्टोंतल्यान आनी आयज प्रत्येक वोटर जो आसा पणजेचो ताका एक सेल्फ रिस्पेक्ट आसा तो रावल्लो आसा बाबूश केन्ना येतलो कोण परतो ताका विचारता पणजेकारांनी आनी तालिगांवांनी धरयल्लें आसा की तुगेले पयशांनी तूं सगळ्यांक विकपे घेवपाक शकना सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक अजुनूय पणजेन आसात अजुनूय तालिगांवांत आसात आनी तो लोकूच ह्या फावटी जो चेंज करपाक सोदता जो बदलाव करपाक सोदतात ते ह्या लोकांचे आनी कॉन्शियस जे वोटर्स आसात ते ह्या फावटी एक वेगळो बदल गोंयांत हाडटले गोंयच्या लोकांनी आतां डिसायड केल्लें आसा की ह्या फावटी बीजेपीक ह्या गोंय राज्यांतल्यान भायर धाडपाक कारण बीजेपी ही गोंयांत सबना फाटल्या दारांतल्यान एंट्री करपाचे प्रयत्न करतात गोंयचे लोक तांकां कशीच संदी दिवपाना फाटल्या दारांतल्यान सुद्दां परत सत्तेर येवपाक इतले लोक आयज दुखावलेले आसा तातूंतल्यान आयज बाबूदाय मडकयकर आनी तेजी टीम जी जॉइन जाता त्या टिमीन आमचो पणजेचो ब्लॉक पणजेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी स्ट्रॉंग जातली आनी आमी सगळे एक जातले आमकां हांगा एक्सपिरियन्स खूब आसात आमचे पणजेन पणजे एक्सपिरियन्साची कमी ना पूण ते प्रोसेस आमी स्टार्ट केल्लो ना आमगे कॅन्डिडेट खंय मतदानाक कोण जातलो हेजे अजून प्रोसेस काँग्रेस पक्षान स्टार्ट जाल्ली ना हेजे नंतर मुखार जेन्ना ती प्रोसेस स्टार्ट जातली तेन्ना पणजेचे लोक आनी तालिगांवचे लोक डिसायड करतले की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो कारण पणजेच्या आनी तालिगांवच्या लोकांक ह्या दोन्ही आमदारांक इलेक्ट करून जावपाक जाय म्हणून काँग्रेसचो कॅन्डिडेट तालिगांवचे लोक आनी पणजेचे लोक डिसायड करतले ह्या विधानसभेत 2022 ह्या वेळार सगळ्यांक हांव परत एकदा आमच्या फॅमिलीन स्वागत करता आनी काँग्रेसची फॅमिली पणजे आनी तालिगांव वाडटा आनीकूय वाडत Next, I'll request our North District President Vijay Bike to address the gathering. आमचे गोवाचे प्रेसिडेंट ऑफिशियल लीडर दिगंबर कामत माजी मंत्री संगीता परब आणि आपले मेयर एवरीज जोन्स जॉईन झाले मडकयकर तुम्ही ह्या दिसांनी पळयता आसतले की काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी म्हटल्या बरोबर एक मुवमेंट आणि आयज गोंयान एक मुवमेंट तयार जाला खूबशे जाण म्हणटात तांचे पत्रकार भाऊ म्हणटात की आमचे 13 आमदार गेले आयज तुम्ही पळयता आसतले की 13 आमदार वचून काँग्रेस पार्टी खंय रावंक ना काँग्रेस पार्टी जोपर्यंत गोंयकार आणि गोंयचे वोटर्स आमच्या वांगडा आहा तेन्ना आमकां कसलीच काँग्रेस पार्टीक भंय आणि ह्याच्या फुडें म्हाका हांव मागता की खुबशे जाण जॉईन जावपाक आहा आनी त्या खातीर गोंय जर वाचयतले गोंयची अस्तित्वाय गोंयची आयडेंटिटी वाचयतले जाल्यार तांकां लोकांक सगळ्यांक खबर आहा की काँग्रेस पार्टीन जो सरकार दिला त्या सरकारा भाशेन आयज जाय जशें आमचे ऑफिशियल लिडरान म्हटलां की आमी पळयलां की जेन्ना ते सीएम आसले तेन्ना 24 वरां केन्नाय रातचे 12 सुद्दां फोन घेताले आयज कोणा खंयच्या मंत्र्याचो तुमकां फोन ते उखलिना अशें एक्सेसेबल आमचे मुख्यमंत्री आसले त्या टायमार कितलीशीं जॉब्स जावं प्रॉस्पेरिटी जाल्लेली हांव मागता गोंयकारांक की आमच्या काँग्रेस पार्टीक तुमी साथ दिया आनी देव बरें करूं With this series of joining in the Diswadi Taluka, we are confident that our organization will be stronger than ever and this Taluka will play a prominent role in helping Congress form the government in the upcoming Goa elections. Next up, we have Elvis Gomes, the
co-chairman of the manifesto committee to address the gathering. सगळे मानेस आज जॉईन झाले उदय बाब आणि पयलींच सुरवातेकच हांव काँग्रेस पार्टीचे वतीन सगळ्या टिचरांचे अभिनंदन करता. फाल्यां टिचर्स डे, फाल्यां संडे असल्या कारणान आमचे मदीं एक ही टीचर आसा म्हणून म्हाका पयली याद जाली. बाय रेजिना शी हॅज टीचर्स डे बुके म्हणून सिंबॉलिक जशें सांगलां त्या भाशेन पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका हो होम टर्न जावं उदय जावं टोनी जावं मिलिंद जावं रेजिना जावं आमचो टायगर सुरेंद्र बाब हे सगळे एका टायमार कावन्सिलर्स जेन्ना हांव तेंच्या बरोबर काम करतालो तेन्ना मिलिंद बाब आनी दिगंबर साहेबाच्या टायमार जेन्ना 5 वर्सां सरकार आशिल्लें ते एक स्थिर सरकार, स्टेबिलिटी आशिल्ली. डिफिकल्टी आसल्यो, कोलिशन गव्हर्नमेंट असल्या कारणान डिफिकल्टी आसल्योच, तरी पूण ताणें ते कशे भशेन बरे भशेन चलयलें आनी आज ते कंपॅरिजन करपाक मेळटा. कांय लोकांनी तेन्ना एक बदनाम करपाचो प्रयत्न केल्लो, पण आज जर विचार करीत फाटले दीस भिते उयेदिनी अशें म्हणपाचो वेळ लोकां मदीं आयिल्लो आसा. आनीक तेन्ना मिनीन ऑपोजिशन म्हणपाक हरकत ना, पूण ज्या भशेन चलताले एकमेकाक सपोर्ट करीत ते वयल्या लेवलार मातशें हाजें काम करनाका ताजें काम करनाका अशें चलतालेंच. पूण मध्यस्थी काडून सगळ्या पणजेकारांक हॅप्पी दवरपाचो एक टायम आशिल्लो. आज म्हाका खबर ना असलो टायम आसा जाल्यार पणजे आतां तो न्यू कावन्सिलर आयला, आज म्हणटा तें कांय बरें चलना, पूण परत बदल येवपाचो आतां एक टायम आयला. फुडल्या इलेक्शनाक परत काँग्रेसा कडेन लोक पळोवपाक लागल्यात. आनीक खात्रेन सांगूंक शकता की हें जें आतां म्हटलां की एक वेव निर्माण जाता, तातूंतल्यान फुडें गोंयकारांक मुखार बरे दीस येतले ही आशा दवरून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी उदयाकूय वेलकम करता आनी सगळे जे जॉइन जाले तांकां वेलकम करता. Next up, we have a former mayor and new joinee into the Congress party, Uday Matkekar, to address the gathering. गोंय प्रदेशचे काँग्रेस अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकार, आपले मुख्यमंत्री आणि ऑपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत, नॉर्थ गोवाचे डिसे, मागीर आमचे सगळे कावन्सिलर बाब आमचो टायगर सुरेन फुर्तादो, जगदीश गोम्स, मागीर टॉनी रॉड्रिगीस काल जॉइन जाला आमचो एक्स मेयर, मिलिंद डिक्रूज, बाब रुदल्फ, बाब व्यास प्रभू, मिलिंद आदली मंत्री संगीताताई, पणजेचो आमचे कलीग कावन्सिलर बाब जॉयल आनी म्हाजे सगळे हांगा सपोर्टर. आनी हांगा आमचो राहुल लोटलीकर एस कॉर्पोरेटर असो एक पावलो वयर आतां तेका करता आमी. आनी हांगा सगळे म्हाजे जमनीचे सपोर्टर. आज म्हाजी अशी घर वापसी म्हणून येता ही. हांव 1984 पासून जो पणजेचो पयलो आमदार जालो JP गोन्साल्वीस, तेन्नाच्यान हांव एक्टीव पॉलिटिशन आसा. माविन गुदिनो तेन्ना यूथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट, तेन्ना हांव नॉर्थ मिशिगन जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो. मागीर प्रत्येक कमिटीन हांव खंय ना खंय तरी आशिल्लो. हांव ज्वारकाराक आमी काम केलें आनी मागीर 2002 पासून आमी बाबुशा बरोबर गेले. सगळे सपोर्टर आमी बाबुशाक जॉइन जाल्ले. आमी बाबुशाक जॉइन जाले, बाबुशाक काम केलें आज 19 वर्सां. आनी तो जसो पार्टीन ह्या पार्टीन वता त्या पार्टीन वता त्या पार्टीन वता, आमी तशें केलें. पूण खंयच आमी फॉर्म भरले ना. हांव एका पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो, युनायटेड गोवान्स म्हणून, तें रेजल्युशन दिलें हांवें. पूण हांव BJPनूय जॉइन जावना केन्ना जावं आमी खंयच्याच पार्टीन जॉइन जाले ना. तो गोवा फॉरवर्डान गेलो, आमी जॉइन जावना. मागीर UDPन गेलो, थंय आमी जॉइन जावना, खंय जॉइन जालना. असो हॅबिच्युअल हो डिफेक्टर, हेजे कलर लोकांक आतां कळून हेजे आसा. आमी म्हाका दिसता लास्ट बाय इलेक्शन जालें ना, ही सगळी टीम आमी ताका भोंवल्या, फूल टीम हांगा आसा. आमचे दिगंबर बाब आसा, गिरीश आसा. लोक विचारताले बाबा तुमी कोणाक घेवन आयल्या. लोक भुल्ले. मावतीच्या देवा सकयल लावन तेणें वचन दिलें की आपूण हे 100 दिसांक कॅसिनो काडटलो, घरान आपूण जॉब दितलो. तेणें एक मॅनिफेस्टो एक केलो. तो मॅनिफेस्टो तो 15 वर्सां जालो तसोच भोंवडायता सगळ्या. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक तो, असेंब्ली इलेक्शनाक मातसो गुगला वयल्यान वता आनी कॉपी पेस्ट करता, तो भोंवडायता. लोक सगळे भुल्ले. स्मार्ट सिटीचेर तेजेर आरोप केले हेणें.
आणि अशें करून लोकांक विश्वास दिले. आमी लोकांक कन्विन्स केले बाबा हांव कितें तरी करतलो म्हणून. लोक काउंट डावन करताले कॅसिनो काडटले म्हणून फेसबुकार तुमी पळयला 90 days 80 days 70 days 50 दीस जाता म्हणलो एका राती भितर हो बीजेपीन गेलो कोणाक सांगनासतना. लोक सकाळ फुडें उठून जर पेपर पळयता हो नाच हो आमदार गायब जालो. खंय जालो तुमी पळयला कोविडाचे 1 वर्स जालें हो नाच आमदार पणजेन आमदार आसा काय ना लोक विचारूंक लागले. इलेक्शन म्युन्सिपालिटीचे आसा तेन्ना हो जानेवारीन काय डिसेंबरान प्रकट जालो. परत 2 महिने नाच जालो आनी आतां असेंब्ली इलेक्शन आसा म्हणून परत हे जालो. लोकांचो विश्वासघात करून जेन्ना हो गेलो लोकांक तरी लोकांनी म्हणलें हो बीजेपीन गेला आनी कितें तरी पणजेन जातलें म्हणून. आज पणजेची तुमी दुर्दर्शा पळया पणजेन तुमी एंट्री करता आसतना पळया हेजो खंय गेलो तो मॅनिफेस्टो एक काम तेणें केलें ना. खंयचें काम तेणें दाखोवचें बाबा हें आपणें मॅनिफेस्टोन दाखयलें जावं आपले कितें तरी प्रोजेक्ट केलो म्हणून. खंयचें कामां चालू आसा ती सगळीं आदल्या गोव्हर्मेंटान केल्ली ती पणजेन. आनी पणजेक लोकांक हेणें अक्षरशा फसवले आनी लोकांक कळ्ळें की आमी फसवले गेले म्हणून. हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान की हो हॅबिच्युअल डिफेक्टराक आज वेळ आयला एका घरा बसोवपाचो. पार्टी लायन सोडून कॅन्डिडेट आमी कोणीय जावं आमी एकदां वावुरतले हें तुमकां वचन हांगासर. कॅन्डिडेट कोणीय जावं कोण येवना ह्या पक्षाक काम करपाक पक्ष वाडोवपाक तालिगांव आनी पणजेन हो पक्षाचे आमी स्ट्रेंथन करपाक पक्ष आमी हांगा जॉयन जाल्ले आसा. लोकांनी ठरयला पार्टी लायन सोडून आमी वोट करतले. आज एक गोंयांत क्रांती जावंक जाय. हे जे परत परत डिफेक्टर जाता हेच्या फुडलो आमदार तो निवडून येता ताका भंय पडूंक जाय की आनी डिफेक्शन करचें ना म्हणून खंयचोच आमदाराक अशी एक गोंयांत क्रांती जावंक जाय. आनी होच टायम आसा लोकांनी फक्त मतांक भायर सरूंक जाय मत मारपाक. एक आपले जे घटनेन ताका मतदानाचो हक्क दिला तो हक्क तेणें बजावंक जाय. 15 मिनटां तेणें लायनीक रावन आपलें मतदान करूंक जाय जाल्यार शुअरली चेंजीस जातले. आनी अशा हॅबिच्युअल डिफेक्टराक जे फॅमिली राज हे काबार करूंक जाय. आनी रिस्पेक्ट मेन हो रिस्पेक्ट हांगा रिस्पेक्टूच ना. तुम्ही खूप जाणां आयकलां जर म्युन्सिपालिटीन रिस्पेक्ट ना तेच्या दारांनी रिस्पेक्ट ना. आतां तो सारको आबूज जाल्ल्या भशेन भोंवता. कालचें तुमकां उदाहरण सांगता हांवें फक्त एक फेसबुकाचेर पोस्ट घातलो आज हांव जॉयन जाता म्हणून. कोणी म्हाका विश करता गो हेड कॉंग्रेच्युलेशन. हेजे चमचे ताका फोन करून हें करता बाबा तूं कित्याक ताका कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक धमकी दिता. धमकीचे दीस उरले आनी हांवें व्हडले व्हडले धमकी दिल्ले घरा पावले व्हडले व्हडले पॉलिटिशन घरा पावले. एका धाडपाक वेळ ना. आज तेजी 20 वर्सांची काळजी अंत जावपाचो आसा. हेजे सगळें पानिपत हेजे फॅमिलीचे पानिपत जावपाचें आसा पॉलिटिकल कॅरियरान. तेंचो टायम आला. लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. लोकांनी चिंतला की हांकां फॅमिली राज काबार करुया. ही जी पॉलिटिक्सांनी कीड आसा ही कीड काबार करुया म्हणून. बीजेपीच्या लोकांकूय जे लोक आज तेच्या इलेक्शना टायमार तो जेन्ना काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो तेन्ना मान्य मुख्यमंत्री पदान सगळे पदाधिकारी उलयताले. हेजी सगळ्यो कुंडली मांडलेली सगळी. हेजी जी कुंडली जी आसा खंयच्यो खंयच्यो केसी आसा तेंच्या लोकां फुड्यान मांडलेले. दुदैव तेंचे ते महिलांचे तेंचे दुदैव हो जर येत जाल्यार आमकां बायलांक भायर सरूंक मेळचें ना म्हणजे तेंचे दुदैव की तांकां आतां मुख्याचो मार सहन करचो पडटा कित्याक हो तेंच्या घरान घुसला. हो तेंच्या घरान घुसला म्हूण तांकां आतां कितें करता ती बाबडी सायडीक आसा. हांव तेंचे हें करना मिस्टेक करना कित्याक ज्या मनशाक जो हॅबिच्युअल डिफेक्टर आसा त्या मनशाक भितर घेतला म्हणून तांकां आतां गॅरंटी ना थंय रावतलो काय ना म्हणून ते भिल्या. पूण आमकां गिरीश बाबान पयलींच सांगलां की तांकां दार आमचे बंद आसतलें म्हणून. तांकां उजव्या वाटेन दाव्या वाटेन फुडल्या वाटेन ना फाटल्या वाटेन खंयच्याच कडेन एंट्री आसची ना म्हणून. सद्या वाडे पळयत जाल्यार आज दिसान दीस आमी सांज सकाळ हांगा फंक्शनां जाता पूण कितकेशे लोक काँग्रेसीन आमी खूब वर्सांनी पळयला अशे काँग्रेसीक लोक एट्रॅक्ट जाता आनी जॉयन जाता. अशी वारें हळू करून इलेक्शन पावता लागीं जातलें आनी म्हाका दिसता बीजेपीचो 9-9 जावपाचो आसा. कित्याक जी म्हारगाय जी वाडल्या आज गॅस सिलिंडर वाडत आसा पेट्रोल वाडत आसा. लोक आज खरे बारीक लोक सामान्य लोक सामके काबार जाल्ले आसा. बाब दिगंबर कामतीन सांगला की आपली कारकीर्द आमी खरे लोकांनी पळयला. गरीबांतलो गरीब लोक जोडटालो. गरीबांतलो गरीब लोक बरो सुखी आसलो. लोकांनी फ्लॅट घेतले जागे घेतले धंदो बरो चलतालो. अशें ही कारकीर्द ही लोकांक ही कारकीर्द परत जाय. लोक रावले आतां हे लोक परत आतां रावले आमची राजवट हाडपाक काँग्रेसची राजवट हाडपाक. चड कांय आमी उलयना. सगळ्यांक हांगा म्हाका काँग्रेस पार्टी घेतल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आनी काँग्रेस पार्टी स्ट्रेंथन करपाक आमी सगळे वावुरतले. तिकेट मागीर काँग्रेस पार्टी हायकमांड दिसतले कोणाक तिकेट दितले पूण हांव सुनील बाब जावं जमिनीन डिक्रूज जावं आमी सगळे एकदम आमी वावुरतले. देव बरें करूं. ओके सुरेश बाब लायक उदयान सांगला पळय तो टिकेट कोणाकूय दिवं आमी सगळे काम करतले. डज इट ऑल्सो यू ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग. मागीर कितें जाता मागीर हें जाता
बिकॉज दोग तीग जाण आला I welcome all the prodigal sons. आं Everybody have to work for the party for 5 years. ओके And strengthen the party. And we will all work together to strengthen the party. Thank you very much. वन मोर थिंग उदय फाटल्या 2 वर्सां तुमी मेयर आशिल्ले सो समज तुमी भविष्यात हितूंतल्यान अंडर कांय काम जावंक ना जाल्यार ती कामां तुमच्या हितून 2 वर्सांनी कांय जावं ना पळय म्युन्सिपाल्टीची कामां वेगळी आणि गव्हर्मेंटाची कामां वेगळी. आता आमची कामां कितें आमी गटार लीप करप जावं पणजे बुडटाली पणजे व्हडलो इशू आसलो पणजे एवरी पावसान बुडटाले. तुम्ही पहिला ह्या पावसाक बुडूंक ना गेल्या पावसाक बुडूंक ना कित्याक आमी काम केलें कितें कितें काम करूंक जाय 18 रोड बुडल्यार कितें करूंक जाय जावं मिरामार बुडल्यार कितें करूंक जाय मळ्यान बुडल्यार कितें करूंक जाय हें आमी काम केलें. आतां जे रोड आसा जावं आनी कितें सिव्हील लायन आसा हें गव्हर्मेंटाचें काम. हितून स्मार्ट सिटी इनवॉल्व आसा PWD इनवॉल्व आसा जी सुद्धा इनवॉल्व आसा हें काम कोणाचें आमदाराचें. हो आमदार आतां जागो जाला आतां तो टेंडरां काडटा खंयची रस्त्याचे टेंडर काडटा आनी सेवेचीचे टेंडर काडटा. सिव्हील लायन पयलीं करप काय रस्ते पयलीं करप म्हणजे खंय तरी हो लोकांक फुटयता. लोकांक आतां ते दाखयतलो थंय हें आपलें फावंडेशन घातलें केन्ना आतां नोव्हेंबरान फाल्यां जानेवारी इलेक्शन तो नोव्हेंबरान फावंडेशन घालून दाखयतलो. तो आतां हेजो चेअरमॅन आसलो पिडीचो 3-3.5 वर्सां. रिबांदाचें मार्केट तेन्ना प्रॉमिस केल्लें रिबांदाचें तेन्ना हॉस्पिटल प्रॉमिस केल्लें रिबांदाचें मार्केट तेच्या हातीन तेची प्रॉपर्टी तें सुद्दां घालना. हॉस्पिटल सोडटा बाबडो आयरिश बाबडो तो कितको तेंप जालो फाटल्यान लागला की हॉस्पिटल कर. हो व्हरता फक्त इन्स्पेक्शन करता डेटीचे डेटी तारीख पे तारीख 15 ऑगस्ट 2 ऑक्टोबर आतां लागीं पावलो पूण हॉस्पिटलांनी कांयच थंय सुरू जावना. तुम्ही 2 वर्सां मेयर आसले सो 2 वर्सां कांयच करूंक ना ताणें हेल्प तुमकां म्हाका हेल्प केलो कसो डेव्हलपमेंट खंय दिसलें एक काम दाखय मरे म्हाका. सो तेणें करूंक ना म्हणजे तुवें कांय करूंक ना हांवें म्हाजें काम केलें न्ही म्युन्सिपाल्टी जाल्यार हांवें काम केलें हांवें लोकां मदीं रावन काम केलां. हांव आतां दोनांक सुद्दां रावन हांवें काम केल्लें आसा सारकें. हांव भेंड भरून तुका रावलो आसा. हांवें म्हाजें काम म्हाजी ड्युटी जी आसली कोविडा टायमार जेन्ना फर्स्ट कोविड जाला तेन्ना लोकांक हें आतां वॅक्सिन हें आतां तेन्ना हांवें पयलें कशें घरा वचून हांवें सॅनिटायज केला कशें घरान लोकांक हांवें तें झोन तो आमी हें करताले कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर करताले त्या टायमार कोणाक आमी अशें काम केल्लें आसा तें काम आमची आमची ड्युटी. आनी हांव म्हणना केन्ना ती उपकार केले प्रत्येक जो लोक निवडून दिता तेची ड्युटी आसता ती ड्युटी आमी केली. फाल्यां फाल्यां आतां ह्या टायमार कोणाक जॉब दिले म्हणटा तो उपकार न्ही तेजेर तेणें प्रॉमिस केल्लें आपूण घरान जॉब दितले. हांव म्हणटा कितें घरान सोड 10 घरा फाटल्यान तरी एक जॉब दी. हें म्हापटी देवळान तुवें जें वचन दिलां पळय देवाक मदीं हाडून तें तरी तूं कर 10 घरा फाटल्यान तुवें एक जॉब दी. लोक रावले आशेन आतां आनी लोक रावले ताका सांगपाक कितें सांगपाचें सांगतले तुमकां कळटलें मागीर इलेक्शन येतकच कितें लोक सांगतले. फाटल्या दिसांनी तुमी एक टॉप सिनियर BJP लिडर्सांकूय मेळ्ळेले आसा तेच्या घरान ते कोण काँग्रेसीन हाडपाचो तुमचो प्रयत्न आसतले ना तुका पयलीं सांगलां तुमकां हांवें हें इलेक्शन पार्टी लायन सोडून घातलें. हें इलेक्शन पार्टी कडेन कोण व्यक्ती कोण इलेक्शन घातलें हें तुमी पळया. म्हाजी ड्युटी सगळ्यांचे आशिर्वाद घेवपाचे पार्टी खातीर. काँग्रेस पंचायत डिबेटराक एंट्री घेवचेना काँग्रेस पंचायत परत तुम्ही हो क्वेश्चन विचारनाका. हाजेर PCCन जो ठराव घेतला तो सगळ्यांक खबर आहा. आमच्या लिडर्सांनी आनी आमी सांगपाचो प्रश्न आमच्या लिडर्सांनी कितें सांगपाचें तें क्लियर सांगलां. ताचे भायर आनी आमकां परत हो प्रश्न विचारनाका. थोड्या प्रश्नाचेर म्हज्या मतान मिडियान समजुपा जाय. वन चिदंबरम स्पीक्स Chidambaram's word is final. We cannot counter him. We cannot say anything against him. सर तुम्ही आणि एक म्हटला की बाबा यांना 10 जाणांक घेवचें ना फुडें अशें जावचें ना तें आमी तुमी दखल घेवतले म्हणून पूण तुमी तुमचे प्रयत्न कशे करतले तें सांगना बिकॉज फाल्यां ते 10 जाण येता पत्ते उडकी मारतले तेजेर तुमचें हें कशें आसतलें मागीर तांकां बांदून दवरपाक. आतां हेणें गिरीशान देखून म्हणला वी वील हॅव अ सोल्युशन सेईंग दॅट आनी हांकां पत्ते फुडें करपाक दिवचे ना म्हणून. सो हाव वूड यू टॅकल दॅट. This time criteria decided by the party is loyalty to the party, sincerity to the party. This is the basic criteria. Is dedication to the party. हे सगळे पळोवन करत. सर पूण कित्याक सांगता यू नो द लॉज ऑफ द असेंब्ली एंड ऑल. वन्स MLA जालो ते 1/3 जाता उडक्यो मारता आता हे ते तितूनच जाता काँग्रेसान. गोंयांत यू आर ट्रायंग युअर बेस्ट. गोंयांत हे पयलीं पासून जातालें आज नवें न्ही तें. गोंयांत सगळ्यांत चड एंटी डिफेक्शनाच्यो केसी सुप्रीम कोर्टात गोंयांत जाल्ल्यो आहा. तुमकां खबर ना जाल्यार हांव सांगता म्हज्या म्हायती प्रमाणे. आनी ताका लागून ते एंटी डिफेक्शन लॉ त्या वेळाचेर राजीव गांधीन एंटी डिफेक्शन लॉ हाडलो अशें जावचें न्ही म्हणून. आतां ताजेरूय बेनिफीट घेवपाक लागले थोडे जाण जाल्यार कितें करतलो न्हू. आमी त्या दिसा म्हटलें पळय चिदंबरमान तुमकां सांगलें मरे एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिफेक्टीव म्हणून. डिफेक्टर 10 जाण ना डिफेक्टर चड आसा. डिफेक्टराचो प्रश्न कसो आसा 10 जाण जे गेल्या ते विदाउट रिजायनींग गेल्या. बाकीचे कोणी गेला सी हांव 2005 BJP सोडून गेलो. आय वेंट टू द पीपल आय रिजायन
I told the people of Margao, if you want me to continue, if I have taken a wrong decision, then defeat me, send me home. I am prepared to go home. But if we feel that I should continue in the interest of Margao, then elect me again. Margao people told me, yes, we have full faith in you. What you have taken decision is correct decision. We will support you. And I won the by-election. That you cannot stop anybody from doing. But you can't go arbitrarily and go there without abandoning the voters. Voters have voted for as a Congress candidate. उदय बाबू पणजेन कितें प्रायोरिटीज कितें आहा कशें दिसता तुमकां चड? पणजे प्रायोरिटी भरपूर आसा. आमकां स्मार्ट सिटीन भरपूर फंडूय येता. तो सारको तो युटिलायज जाय ती पणजे सुंदर करूं शकता आमी. बरे रोड, बरी तुका फुटपाथ, बरे लायटी, बरी तुका सेवेज लायट, बरी ड्रेनेज उदकाची ड्रेनेज सिस्टम, हे पणजेची पयली प्रायोरिटी. ही जावंक जाय. आनी हे फाल्यां जर आमकां कोणाकूय जर संदी मेळ्ळी, ही आमची पयली प्रायोरिटी आसतली सगळ्यांची. On behalf of the Congress committee, I'd like to thank everyone for coming here and making this event a success. Thank you.